नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नगरपालिकांची दशा येणावळीक सुट्टी. हाऊस टॅक्स रेंट वसुली जमना. कोट्यांनी पेंडन्सी. गटारां नितळ करूंक पगार घालूंक गेल्यो. 12 काळ उधारी. खासा रिपोर्ट. गोंयांत दर्यादेगांचेर ड्रग्सांचे वेव्हार. रेव पार्ट्यो चालूच. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार म्हणटा चीफ सेक्रेटरीच्या कानार घालून हालचाल करता म्हणसर प्रकरण पोंक. पीआयक निखळायात. भौशीक बँको सेगीत 4 दीस बंद. खाजगीकरणा आड बाकीचे इश्यू घेवन बँक युनियनाचो बँक बंदाचो उलो. ह्याच म्हयन्यात परतून 27 ते 30 मार्चाक बँकांक सेगीत 4 दीस सुटी. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी बऱ्यापैकी जाग्यार. आयतारा पावलो दिल्ली. संसद अधिवेशनात जातलो वांटेकार. मात भलायकी पुराय ठीकठाक जाय मेरेन भौशीक संपर्क ना. आणि गॅस लायन घालतना उदका पायपलायनी फोडप चालूच. खाणेपारा लायन फोडली. घरांनी हुंवार. आमदार म्हणटा आदी अंडरग्राउंड लायनी केबलांची ड्रॉइंग तयार करात. उपरांत कामां. गोंयच्या नगरपालिकांची दशा. सरकारान 13 पालिका केल्यो खऱ्यो, मात एकल्याची येणावळ पालिकांक सोबसारकी ना. पणजे महापालिकेची तीच गत. 2017 ते 2019 मेरेनचे बॅलन्स शीट पळयल्यार पालिकांनी सादें हाऊस टॅक्स कलेक्शन सुदारूंक ना. कोट्यांचो हाऊस टॅक्स, ट्रेड टॅक्स, रेंट वसुली पेंडिंग. येणावळ सारकी नाशिल्ल्यान नित्याच्या खर्चाक सरकारा मुखार हात पसरी. 12 काळ उधारी. खासा रिपोर्ट. सरकारान पंचायती गुटलावन गोंयभर 13 नगरपालिका केल्यो खऱ्यो, मात नगरपालिकांक सोबसारकी येणावळ येना. पालिकांची बॅलन्स शिटां पळयल्यार कपलाक आटयो, स्वायत्त संस्था नांवाच्यो. सांगे पालिकेची वर्सुकी येणावळ कितल्या वर्सांनी कोटीक तेंकल्या. केपें पालिकेची वर्सुकी येणावळ 2.25 कोटी ते 2.5 कोटी भितर. पेडणे पालिकेची वर्सुकी येणावळ 2.5 ते 3 कोटी भितर. काणकोण पालिकेची वर्सुकी येणावळ 3 ते 3.5 कोटी मेरेन. दिवचल, सांखळे, फोंडे, वाळपयची येणावळ हळूहळू वाडून 5 कोटीक तेंकल्या. कुडचडे पालिकेची 8 ते 9 कोटी. कुंकळ्ळेचे 4 ते 5 कोटी मेरेन येणावळ. म्हापशा पालिकेची 15-16 कोटी. मडगांवची 20-25 कोटी. मुरगांवची 25 कोटी मायज. पणजे सीसीपीची येणावळ 60 कोटींक तेंकिल्ली. फाटल्या 2 वर्सांत 40 कोटी मेरेन देंवल्या. आता 2017 ते 2019 मेरेनचे पालिकांचे ऑडिट रिपोर्ट पळयात. 12 काळ पातीशेर म्हूण उठसूट सरकारा मुखार हात पसरपी पालिकांनी तांच्या वाठारांतली हाऊस टॅक्स आणि बाकीचे टॅक्सांचे वसुलीचे कशे दिवे लायल्यात पळयात. मडगांव पालिकेची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स आणि हेर टॅक्स मेळून 13 कोटी 88 लाख पेंडिंग. केपें नगरपालिकेची 62 लाख रुपया घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स, हेर येणावळ बुडीत. म्हापसा पालिकेची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स, सायनबोर्ड टॅक्साची 3 कोटींची वसुली उरल्या. सांगे पालिकेची 15 लाखांची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स पेंडिंग. कलेक्शन फक्त 6 लाखांचे. कुडचड्याचे 36 लाख कलेक्शन, 1 कोटी पेंडिंग. कलेक्शनाचे 3 पटीन पेंडन्सी. पेडणेचे कलेक्शन 5.5 लाख, पेंडिंग 16 लाख. कलेक्शना परस 3 पट पेंडिंग. दिवचल नगरपालिकेची घरपट्टी, ट्रेड टॅक्स, सायनबोर्ड टॅक्साचे 1 कोटी 30 लाख वसुली उरल्या. काणकोण पालिकेची येणावळ वसुली करूंक नाशिल्ल्यान 25 लाख आडकले. पणजे महापालिकेची आदली आणि नवी पेंडिंग येणावळ कोट्यांच्या घरात. नगरपालिकांक सोबसारकी येणावळ ना ती ना. पालिका हाऊस टॅक्स, ट्रेड टॅक्स आणि रेंट वसुलीकूय फेल. येता त्या येणावळीन नगरसेवकांचो खर्च, स्टाफाचो पगार, नित्याची कामां जाता तशी धुकलपाची, गटारांत नितळ करपाची, नवो प्रकल्प स्वताच्या अर्थीक बळार उबो करपाची तांक एक्केय पालिके कडेन ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत दर्यादेगांचेर ड्रग्सांचे वेव्हार. रेव पार्ट्यो जायत आसात. चीफ सेक्रेटरीच्या कानार घालून तो हालचाल करता म्हणल्यार प्रकरण पोंक. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकार म्हणटा सकयल्या पावंड्यार ऑफिसर एक्शन घेवंक सोदिनात. SP चंदन चौधरी आशिल्ली तेन्ना खंय धडक कारवाय जाताली. आता तशें जायना. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. थंयच्या
PI काडचो म्हूण पालयेकार मागता. जी आतां रेड पडल्या 2 दिसां पयलीं काल पयर ह्यो अश्यो रेडी ज्यो आसा ह्यो सदांच मारपाची गरज आसा. सगळ्यांक खबर आसा, पुलिशेक तर खबरच आसता. आमी सातत्यान कळीत करता सगळ्या सरकारी यंत्रणा अंमली पदार्थाच्यो रेव पार्टी चलता. ताजे बद्दल मुख्य सचिवांक आमी सदांच निवेदनां व्हरून दिल्लीं आसा. मुख्य सचिव कितें करता की IGPक फोन करता. IGPक फोन केल्या नंतर IGP कितें करता, नॉर्थ SPक फोन करता आनी नॉर्थ SP कितें करता की स्थानीक जो निरीक्षक आसा, पुलीस निरीक्षक अंजुनाचो, तेका फोन करता. आतां पयलीं एक चंदन चौधरी म्हणून एक SP आसताली, ती धडक कारवाई करताली. ती स्वता वताली ज्या ज्या जाग्यार अशा तरेच्यो रेव पार्ट्यो चलता थंय वचून ती बस घेवन पुलिसांक व्हरताली, बस भरून. आनी ज्या ज्या जाग्यार अशा तरेच्यो पार्ट्यो चलता त्यो स्वता वचून ते सगळें साहित्य तांचें ताब्यांत घेताली आनी त्यो पार्टीज बंद करून उडयताली. त्यामुळे तिच्या काळान एक आळो आसलो ह्या रेव पार्टीजांक. SP चंदन चौधरी आसताल्यो पळय, आनी त्यो ज्यो धडक कारवाई करताल्यो ती पोट तिडक आतांच्या SP आसा काय अशें म्हाका दिसून येना. आतां त्या लोकल इन्स्पेक्टराक खबर नासली थंय हें सगळें चलता तें. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की त्या लोकल इन्स्पेक्टराक तात्काळ निलंबीत करपाची गरज आसा आनी येणाऱ्या अधिवेशनान लक्षवेधी सुचनेद्वारा हांव ह्यो गोश्टी सगळ्यो अधिवेशनान मांडपाचो प्रयत्न करतलो. भौशीक बँको सेगीत 4 दीस बंद. बँकांच्या खाजगीकरणा आड तशेंच बाकीचे इश्यू घेवन बँक युनियनान बँक बंदाचो उलो मारला. म्हयन्याचो दुसरो शेनवार आशिल्ल्यान शेनवारा उपरांत आयतारा आनी आतां सोमार मंगळार अश्यो सेगीत 4 दीस बँको बंद. ह्याच म्हयन्यांत परत 27 ते 30 मार्चाक बँकांक सेगीत 4 दीस सुटी. 27 तारखेक चवथो शेनवार, उपरांत आयतार, सोमारा होळी, मंगळारा भाई दूज. कुर्टी खांडेपार गॅस पायपलायनीचें काम चलतना उदकाची पायपलायन फुटली. शेनवारा सांजे रोटर घालून डिगींग करतना पायपलायनीक मार बसलो. पायपलायनीचें उदक लागसरच्या घरांनी घुसलें. मोठें लुकसाण. पायपलायनीचें काम जाग्यार घाला, उदक रातीं येवपाचें. आमदार रवी म्हणटा सगळ्या खात्यांनी एकठांय बसून अंडरग्रावंड पायपलायनी केबलांचें ड्रॉईंग आदी तयार करचें, मागीर कामां सुरू करचीं. थंय काम जाता आसतना तेंचे जे मशीन जे आशिल्लें गॅसाचें तेंचो तो रोटर जमनीच्यान वयता तेणे मोठी पायपलायन पडली आनी उदक पायपलायन पडली. सगळ्या लोकांच्या घरांनी उदक गेलें. सगळें उदक बराबर रेबो गेलो भितर आनी तांकां लुकसाण खूब जालें घरांक. ते घरांक लुकसाण जालें. त्याच बराबर आतां फोंडेकारांक उदक ना. म्हणजे रात दीस म्हणजे काल इंजिनियर तशें आमी सांगलें, इंजिनियर परबाक सांगलें आनी त्या प्रमाणे परबाक सगळ्या तेंच्या स्टाफाक हे कामां लायले. गव्हर्मेंटान आनी जे एजन्सी भायल्यो आसा गॅस टॅलिफोन हे ते तेणी सगळ्यांनी कॉर्डिनेशन करपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटाचे एजन्सी कडेन आनी स्टेट गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान तांकां आपूण हाडून बाबा हे सगळें करपाक जाय आनी एक प्लॅन करपाक जाय. खंयची लायन बाबा उदकाची वयता, खंयच्या टॅलिफोन वयता, खंयच्या सिवरेजी वयता, काय ना वयता येता आतां फुटतात तांकांच खबर ना. उदक आवाज येलो मागीर तुमच्या पायप फुटली आनी तूं उदकाचें वयर सरलें ते म्हणटा भायर सरलें उदकान आनी पयलीं इतलें उदक भायर सरलें आनी कुत्रो भितर धांवलो आमी ते म्हणून भायर येयलो पळय सगळें व्हड जाली तितकें उदक जालें हांगा भितर. तुमी घरान येयलें उदक व्हड व्हड घरयो कसो आयला इतकें उदक जालें भितर हांगा. हां आतां टीव्ही बीन कितें गेलो म्हणटा रातच्यान लायट ना न्ही फटकून आवाज सगळें बंद जालें मागीर भितर. फ्रीज बी सगळो बंद जालो. कितल्यांक सुमार रातचें? 7 सुमार. आतां कोण येवन गेले इंजिनियर बीन पळोवन गेले? कोण येयल्लो पण हांगा कोण बाय मॅडम बी कोण येयल्ली रावली थोडो येयल्लो. कितले खूब जाणांच्या घरांनी गेलें उदक हांगसर? हांगे दोन येता फुडें ते आनी हातांनी वता. अचानक होती ती पायप लायन फुटली आनी सगळे वायर शॉर्ट जाले आनी सगळें उदक घरान भितर गेलें.
वचपाक टायम ना, लायट गेली न्ही, कांय दीस ना जाल्यार पांया पडलें. ते कितें कसलें काम चालू आसलेलें? हें तें गॅस पायपलायन. गॅस पायपलायन आनी कितल्यांक सुमार? 7:00? 7:30 सुमार. कितले वेळ उदक हें जालें मागीर? जवळ एक वरभर व्हांवलें उदक. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी बऱ्यापैकी जाग्यार आयला. आयतारा तो दिल्ली पावलो. संसद अधिवेशनात भाऊ वांटेकार जातलो. भलायकी पुराय जाग्यार येय मेरेन तो लोकांक मेळचो ना. भाऊ परत गोंयांत येतलो तेन्ना लोकांक कळीत करतले अशें अधिकृत कळोवणेंत म्हणलां. 11 जानेराक श्रीपाद भाऊक गोकर्णा लागसार अपघात जाल्लो. उपरांत बरोच तेंप तो जीएमसीन उरलो. ताच्या मंत्रालयाचो पदभार किरण रिजिजूक दिल्लो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. सोळा मार्चाक मायनिंग ट्रक आनी मशिनरी घेवन पणजे धडक मोर्चा काडपाचो मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो प्लान फुडें धुकल्ला. फ्रंटाचो मुखेली पुती गांवकार फ्रंटा कडेन उलयलो. सुप्रीम कोर्टांत मायनिंग केस येवपाची आसा. मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन प्रस्न सोडोवंक यत्न करचो म्हूण ताचे कडेन खंय उलयला. वेंचणुकेची आचारसंहिता चलता. वेंचणूक सोंपतकीच खंय चलो पणजे मोर्चा विशीं थारायतले. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट्स हाणें जो 16 मार्च 2021 ट्रक आनी सगळी मशिनरी घेवन मोर्चा करपाचें डिसिजन घेतलेलें तें आमी सध्या पोस्टपोन केल्लें आसा. कारण की आमची 8 तारखेक चीफ मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाली आनी तेच्या नंतर सुप्रीम कोर्टाचें जे केस चालू आसा तर त्या केसी बद्दल सुद्दां सीएमा कडेन डिस्कशन जावन आमी ताका रिक्वेस्ट केला की ताणें अर्ली हियरिंगा खातीर प्रयत्न करचे आनी ते केशीन बेगीनच्या बेगीन निर्णय लागपा खातीर सरकारान पर्सनली चीफ मिनिस्टरान ते हें करचें, तेजेर प्रयत्न करून ती बेगीन मॅटर बोर्डार घेवपा खातीर प्रयत्न करचे. तशें तांणी आमकां सांगलां की आपूण प्रयत्न करता म्हणून. आनी त्याच बरोबर सध्या म्युनिसिपल आनी बाकीचे इलेक्शन आसल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान आमकां पणजे येवपाकूय प्रॉब्लेम आशिल्ले. सगळ्या मायनिंग मशिनरी आनी डिपेंडंट जे ट्रकवाले मशिनरीवाले जे आसात तेंकां लागून आनी त्या दृश्टीन सगळो विचार करून आमी हो जो निर्णय आसा तो सध्या पोस्टपोन केल्लो आसा आनी हो निर्णय मागीर इलेक्शन जातकच आमी तेजे निर्णय घेतले. डबल ट्रॅकिंगा आड वावुरपी एक्टिव्हिस्ट आनी एनजीओक लोकांचो मोग ना. ते फकत आपले राजकारण करूंक पेटल्यात म्हूण वेळसावचो आदलो पंच आनी एक्टिव्हिस्ट रॉकी झिनोचो आरोप. ह्या एनजीओनी खंय केन्नाच डबल ट्रॅकिंगा आड आंदोलनांत पंचायतीक विस्वासान घेतिल्ले ना. तेच एनजीओ खंय आतां राजकीय पक्ष जाल्यात. तुमी जेन्ना वेलसांव सीएम येवन गेलो, मिनिस्टर येवन गेलो तेन्ना तुमी केन्ना पंचायताक सांगिलां की बाबा आज आमचो मिनिस्टर येता, आज आमचो आनी कोण येता, तुमी केन्ना कळयलां? जायते ऑर्गनायजेशन जे आज रस्त्याचेर येयलां वेलसांव तेणी केन्नाय पंचायता कडेन एक रिक्वेस्ट केला बाबा तुमी आमकां आदार दियाय. आज तर पेपर वाचितो ते लिडर येयले ते एका नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन कॅन्डिडेट जावपाक आनी आपण असेंब्ली जोगडपाक लोकांक कुसताक. हांव स्ट्रेट सांगता ते लोकां मोगान येयले नाय. ते आज जर तर सगळे बॉब माताय ते फकत 2022 इलेक्शन जोगडपाक आनी हे इश्यू आज तेणी मुखार हाडले. हांव म्हणटा जर तर तुमी काम करपा जाय, लोकां पासत काम करपा जाय, पोस्ट घेवन काम करपाक गरज ना. सीएम हांव म्हणटा ऑनरेबल सीएम इज कॅपेबल, आमी म्हणटा ताका रिजायन जाव. अरे हू इज अ वी टू रिजायन हिम? पूण आज तर तूं चोयता हें पॉलिटीक लोकां पासत न्हू, हें पर्सनल पॉलिटीक आपल्या पास. हांव कितो वयर सोतलो, हांव केन्ना सीएम जातलो, हांव केन्ना MLA जातलो. दीज आर द पॉलिटिक्स आतांचे. पेडण्या खंय हुकुमशाय चल्ल्या ती बंद करची पडटली म्हूण मोगोचो पेडणेचो उदेतो फुडारी प्रवीण आर्लेकराचे सभेक बायलांचो उलो.
प्रवीण म्हणटा तो उलयता कमी पूण लोकांची कामां करता. कोरगांवच्या बायला ग्रुपांनी तयार केल्ले सामान विकूंक ताणें बायलांक दुकान घेवन दिला. लोकांनी खंय प्रस्न ताचे कडेन घेवन येवचे. कोरगांवां बायला दिसा कार्यावळी जाल्यो. आता हांगासरल्यो सगळ्यो पेडण्याच्यो कोरगांवच्यो ज्यो घडामोडी घडटात त्यो पळयतकीर म्हाका दिसता की हो निर्णय खूबच बरोबर आसा असो. हांगा एक हुकूमशाही कशी चल्लेली आसा ती कोणी तरी बंद करपाकच जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांव तुमकां बेश्टें खोटें आश्वासनां दिवचा. हांव तांकां सांगता हांव कमी उलयतलो आनी काम जास्त करून दाखयतलो. खुबशीं कामां पळयल्या हांगासर कितेंच जालें ना पेडण्यां. ती खूब गरजेची आसा. त्या फुडें करूंक जाय. तुमचो साथ आसा म्हाका जाल्यार ती हांव करूंक शकतलो. अशीच आयज तरी महिला हांगा जाल्ल्यान आयज हांगा हांवें कोरगांव शॉप दिल्लें आसा. तुमी सगळे जाण एक जाय एकवटान तुमी रावन त्या शॉपाचो लाभ घेवचो. तशेंच म्हाजें हांगासर ऑफिस आसा तें तुमकां लागून स्पेशल घातलेलें हांवें कोरगांवच्या सगळ्या कोरगांवच्याच लागून. तें केन्नाय तुमचें कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार हांव आमच्या हेचेर आसता ऑफिसान तुमी येवचें. महिला दिनाचे खरें म्हत्व तेंच्यांनी आयज पटोवन दिल्लें आसा आनी अशा बायलां खातीर आमी पॉलिटिकल आसूं जाल्यार कशेंय आसूं तेंकां सपोर्ट हो दिवपूच जावो. कसलोचो सपोर्ट घेतल्या शिवाय असो कार्यक्रम शक्य जायना. तुया कातुर्ली सोनयेकारांनी PWDच्या उदकाचे नित्याच्या कडकटीक विटून बांय मारपाचें थारायलां. तांच्या उल्यार मोगोचो थंयचो उदेतो फुडारी जीत आरोलकार तांकां आदार करपाक फुडें सरला. जितान बांयच्या कामाचें उक्तावण केलें. बांय मारपाच्या कामाचो सगळो खर्च खंय जीत उखलतलो. हो आमचो जीत भाव. हांवें ताका एकूच फोन मारलो. बेश्टो एकूच फोन मारलो. ताका सांगलें मातशें एक हेल्प कर म्हणून. हांव म्हणलो कितें कितें जाय तुका. हांव म्हटलें आमकां एक मातशें उदक सारकें तो धपक्या सोमतोच त्या टायमार हिंगा येयलो घरा कडेन येयलो. उदकाक लागून म्हाका म्हटल्यार सारकें टेन्शन जालां सारकें. उदक म्हटलें हिंगा आमच्या हितून येयत ना. ताका हांकां फोन मारले एक मारले 8 दिसांनी एकदां टेम्पो फोनूच सांगलें आमच्या जी दारोडकार सांगलें आमकां मातशें हेल्प कर. म्हणलो आपूण मारता म्हणलो. खोशे मारले सांगलें. तेणें कांयच चिंतूंक ना. फकत म्हणलो आपूण मारून दिता तुका चल कितें जाता इतके खर्च आपूण करता म्हणलो. तेणें आमकां एका उतरान आमचें आयकलें आनी हे उदकाचो खूब प्रॉब्लम जाता हिंगा आनी ते टँकराचें उदकूय सेफ ना पेंवपाक जो कितें उजार करूंक जेवणाक खाणाक आमकां सेफ ना तें उदक. तेका तेशेन हे सगळे प्रॉब्लम आमी उलयले पयलीं कितें. मागीर तेणें डिसिजन घेतलें बाबा आपूण तुमकां हेल्प करतलो म्हणून बांय मारून दिवपाक. मागीर तेणें आमकां म्हटल्यार आतां इतलीच आमी फॅमिली आहा आनीक शेजाऱ्यांकूय आमकां तेंकाय उदकाची गरज आहा. दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान टुगेदर फॉर बिचोलीम पॅनलाचो पालिका वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर केलो. नगरपालिके वरवीं बेरोजगार तरणाट्यांक स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जातले. अंडरग्राउंड केबलिंग, CCTV सर्वेलन्स, नितळ पब्लीक टॉयलेटी सारख्यो गजाली जाहीरनाम्यांत आसात. दर दिसा खंय एक नगरसेवक लोकांची गाराणी कागाळी आयकूंक पालिकेंत आसतलो. ते सगळे वयल्यान हवेंतल्यान सगळ्याक हांगासर सगळे जाळेर जाल्ले आसा. ते सगळे अंडरग्राउंड करपाची गरज आसा. पार्किंग वेवस्था वेवस्थीन करून ती शिस्तीन हाडपाची खूब गरज आसा. मार्केटान किंवा इतर ठिकाणी दिवचले जी प्रमुख स्थळां आसा थंय CCTV कॅमेराज बसोवप खूब गरजेचे आसा. दिवचल्यान बरेचशे टॉयलेट्स आसा. ते आयज जर पळयत जाल्यार टॉयलेट ते घाण आसा सामके. ते टॉयलेट्स एकदम चकचकीत आपलो घरातलो टॉयलेट आसा अशा प्रकारचे टॉयलेट्स थंय उपलब्ध आसतले. दिवचल्यान बरीच चर्चा आसा की दिवचलची म्युनिसिपालिटी करप्ट अशी. हो जो डाग आसा तो डाग पूर्णपणे पुसून उडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. दिवचलच्या नगरपालिकेन जितली बेकार युवक आणि युवती आसात त्यांच्या खातीर
खास नगरपालिकेच्या माध्यमांतल्यान स्किल डेव्हलपमेंटाचे प्रोग्राम आम्ही घेतले. दर दिसा एक काउन्सिलर ते ड्युटेक आसतलो म्युन्सिपालिटीन. खंयच्याय मनशान असो, तो आपलो मनीस असो की तो विरोधक असो, कोणी समजा जर एप्लिकेशन दिलें जाल्यार ते एप्लिकेशनाचो पाठपुरावो त्या दिसाचो तो काउन्सिलर करतलो. भात शेती, फळां भाज्यो, पोल्ट्री, डेरी, नुस्तेमारी तरेतरेची पिकावळ काडपी साश्टींत मागाजांचो शेतकार साल्वादोर डिसोजाची उदेत्या फार्मारांक नवी देख. कसलेच केमिकल वापरिना. बोकडेच्यो लिणयो, चिखल, कोंबड्यांची पाखां असली वेस्टां घालून पिकावळ. साल्वादार पोस्टमॅनाचो पूत 19 वर्सां बोटीर उरलो. आतां तो बऱ्यापैकी शेतकार. फ्रूट वेजिटेबल म्हणल्यार आयंगी, बरी बरी वेरायटीची तेळ्ळी, भेंडे, तिडकी मिडकी, मिसांगो, आनीक तांबडी भाजी रोयता आमी, पाडी भाजी. फ्रूट केळी आसताय, बनाना आमगेली, पपाया, चिकू, पायनॅपल आनी धाकटी धाकटी वेरायटीचे आंबे आहाय, काजूय आहाय, पेरां, बोरांय आहाय मोठी. फ्रूट मावलीन, तोरांजा, जाम आहाय 3 भाशेचे, आनीक सावरसोप आहाय, गोरवां आहाय तेजे आमी शेण उजार कोत्ताय. बोकड्यो आहाय, दुकरां आहाय आनी कोंबयोय आहाय आमी तेजे बरोबर. आनी नुस्त्याक नुस्त्याचे म्हणजे ते आमी उदक झाडांक शिंपता तितून आमी नुस्त्या सोडलां थोडें. ते नुस्त्याचें उदक आमी झाडांक घालता तरी आमगे यील्ड आनी वाडटा. कोंबयांचो जो वेस्ट आसता तो घालून जातरी आनी तेजे आनीक फायदो मेळटा. बोकड्यो त्यो लेंड्यो आहाय त्यो आनीक ऑर्गेनीक जावपाक आनी आमकां जायतो आदार करताय. आनी शेण आमी बायोडायजेस्टरान घालून 2 दिसां भितर ते आमकां फर्टिलायजर जायन मेळटा. टेस्टाकूय बरें आसता म्हूण लोक सांगता, हायलोले लोक सांगता. कित्याक आमी सद्दां खावपाचें आमकां संवयेचें पडलां. कोण न्यू मनीस सांगता ते भायल आनी हेका डिफरन्शिएट करून सांगताय आमकां. हें जाय म्हणटा आपणाक डिमांड जायत वाडला. सद्या म्हाकोडें व्हडलें पोजिशन आहलें, हांव काम करपाचो बोटीर. हांव तेंचे बरोबर रावलो, ते शिकताले. कित्याक हांवें म्हजें पोजिशन जाल्यार म्हाका सेपरेट करताले, ते शिकता ते म्हाका शिकपा माडचें नासलें. हांवें तें उजार केलें, ग्राफ्टींग करपाक, लेयरींग करपाक, झाडां कितें रोवपाक, झाडां मॅन्युअरिंग करपाक, झाडांची कॅर कितें करून घेवपाक. 1-2 म्हयने हांवें ट्रेनींग केलें. ऑर्गेनीक फार्म फादर आमगेलो नस ते गेलो आनी तेजेर आमकां बरें दिसलें. कित्याक आमी कितें करता म्हूण आमकां बरेंपण येयलें. सो तुमी सगळें ऑर्गेनीक यूज करताय? हय, आमी कांय सारें घालना, फकत बोकड्यांचें, गायेचें आनी चिखलाचें. चिखलूय आसता न्हू आमचे कडेन, तेजेरूय बरें जाता, माड बी बरें जाता, तेजें घालता. पूण चड करून आमचें कोंबयांचें आनी गायेचें तेजेर बरें जाता. हो बायोगॅस कायला तेजेर ते कितें मेळटा न्हू, तेजेर झाडां सारकीं बरीं फुलताय. आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो खूब ताणें ट्रेनींग एटेंड केलें. काले फार्मां, बर्डिंग, ग्राफ्टींग, मशरूम अशें ताणें खूब ट्रेनींग घेवन ताणें एग्रीकल्चर मदीं इंट्रस्ट ताजो वाडलो. आनी ताका एकदां ताका विचार आयलो की आपूण एग्रीकल्चर बाबतींत टोटल कित्याक अवलंबून रावचो न्ही, बोटीर वचपाचें काम सोडून. सो ताणें ती हे भाशेन एक बरें हें केलें, एक विचार केलो आनी ताणें बापायक सांगात दिलो ते फार्म डेवलप करपाक. आज ताचे वांगडा इंटिग्रेटेड फार्मींग जायते कंपोनंट्स आसा. पिगरी, डेरी, पोल्ट्री, वेजिटेबल कल्टिवेशन आनी एग्रीकल्चर, पॅडी, शेत सुद्दां रोयता तो. आज अशी तेजी परिस्थिती आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.